बाब समीर मांद्रेकर हाजें हांव अभिनंदन करता. फाटलो अध्यक्ष बाब आमचो प्रमेय आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या म्हाज्या युवा मित्र आनी मैत्रिणींनो, खरोखरच समीर हाजें हांव पुराय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश तशेंच तुमच्या सगळ्या युवाच्या वतीन तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आनी तेज्या फुडल्या प्रवासाक 3 वर्सांच्या प्रवासाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. भारतीय जनता पार्टी ही वेगळी पार्टी आहा. बाब तानावडे उलयता आसतना त्यांनी 2-3 गजाली सांगले. 2008 डिसेंबरान हांव युवा मोर्चाचो प्रदेश अध्यक्ष जालो. 2014 हांव युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय हेजो उपाध्यक्ष जालो युवा मोर्चाचो आनी 2019 हांव प्रदेशाचो मुख्यमंत्री जाता. आनी हे खंय शक्य आहा? फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी शक्य आहा. म्हाका तुमी एके तरी पार्टीचो गोंयांत म्हाका दिसता खूब पार्टी आहा, नांव घेयना हांव, खंयचे पार्टीचो युवा अध्यक्ष जालो आनी तो आमदार तरी जालो असो दाखयात म्हाका. तुमी सांगचें बाबा हे पार्टीचो तो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो आनी निदान तो आमदार तरी जालो काय कितें? तांकां फक्त कामांकूच लायल्या. आयज हें कर आनी फाल्यां तें कर, अजून आमदार सुद्दां जावपाक ते पावोंक नात. कोणाक तरी हाडप, कोणाक तरी पयशाकाराक हाडप, कोणाक तरी समाजाचो आनी कितें तरी करप आनी कोणाक तरी टिकेटी दिवप, हें जायना. भारतीय जनता पार्टीन आतापर्यंत म्हणजे युवा मोर्चांतल्यान फक्त म्हणजे अध्यक्ष न्ही, युवा मोर्चाच्या खंय तरी सेक्रेटरी तालुका लेवलाचेर काम करपी सुद्दां म्हणजे जावन येयल्ले आमचे सगळे आमदार काडून पळयात. दामू आसतलो, विश्वास आसतलो, विनय आसतलो, हे सगळे युवा मोर्चांतल्यान आयिल्ले कार्यकर्ते आसा. त्या भायर म्हणजे इतरांक अजुनूय म्हणजे सर्वदाकूय टिकेट दिली. खुबश्या जाणांक युवा मोर्चाक आनी महिला कार्यकर्त्यांक हे रिप्रेझेंटेशन फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीन मेळत गेल्लें आसा. त्या खातीर सांगता गोंयभरांतल्या युवकांनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी कडेन येवपाक ऑलरेडी सुरू जाला. जरी म्हटलें आमी सरकारान आसा, बरेच लोक वेगवेगळ्या विशयाचेर विरोधूय करता आसतलो, पण हो विरोधा खातीर विरोध करतात. म्हणजे जेंकां दिसता की भारतीय जनता पार्टी परत एकदा सत्तेन येतली, म्हणजे तिसरे फावटी माननीय मोदीजींचे नेतृत्व देशात आसा आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे देश प्रगती पथाचेर वयता, म्हणजे तेंच्यांनी काडलेल्या संकल्पना, तेंच्यांनी काडलेली योजना, तेका आमी आत्मनिर्भर भारत म्हणजे पॅन्डेमिकच्या स्थितीत सुद्धा देशाच्या 1/10 ऑफ द बजेट जर ते लोकांक दिवपाक शकता, जाल्यार ह्या परिस्थितीत फुडल्या उरलेल्या काळात आमी जेका म्हणटा नव भारत निर्माण करपाक जाय. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल आमकां विश्वास आसा हो नव भारत निर्माण जो आसा हो निश्चित रित्या जातलो. तेच उदाहरण फुडें व्हरून आमी म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण गोंय जावचें. म्हणजे बऱ्याच जाणांक भंय दिसपाक लागला. पयलेच फावटी 191 ग्रामपंचायतींनी जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट वचून बसता, पूण फिजिकली डिसेबल्ड आहा, ताका स्कीम पावल्या काय ना, ताका आनी कितें हाची चवकशी करपाक लागता, कोणाच्या टॉयलेटाची चवकशी करता, तांकां भंय दिसपाक लागला. अरे वयर जरी असले आमी ग्राम रुटाचेर वचून काम करपी आमचें सरकार आसा आनी ताका जोड जेन्ना संघटनेची मेळटा, म्हणजे आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष हे हिरिरीन भाग घेता, जनरल सेक्रेटरी तेजी पुराय टीम, हे गोंयभर सगळ्या लोकांचे विविध प्रश्न. आमी म्हणटा मनशाचो विकास, आमकां जाय ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास जाल्लो जाय. जायत्यो गजाली करता आसतले. अरे बाकीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ही कोणाच्या स्वार्था खातीर न्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जर फुडल्या 20-25 वर्सांचो विचार करून करता आसात जाल्यार ती गोंयकारां खातीर करता. आनी त्याच संघटनेच्या बळाचेर जेन्ना ताका जोड मेळटा, महिला मोर्चा आसतली, युवा मोर्चा आसतली, मायनॉरिटी मोर्चा आसतली, ओबीसी मोर्चा आसतलो, एसटी मोर्चा आसतलो, किसान मोर्चा आसतलो, हे सगळे मोर्चा त्या स्तरा वयल्या त्या समाजातल्या घटकाचे काम करपा खातीर निश्चितच रित्या दिसता. आज किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा हे आपल्या त्या सेक्टरांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो त्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर म्हणजे आपल्या परीत काम करता. आमचो किसान मोर्चा नव्यान नियुक्त जाल्लो वासू मेनगांवकार हाणें शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडोवपाक हातांत घेतल्या. समिराक आज आव्हान करता हांव, कारण युवकांचे जायते प्रश्न आसतले. युवकांचो नोकरेचोय प्रश्न म्हाका खबर आसा, आयज नोकरेचोय प्रश्न गोंयांत भेडसयता, पण हाजो अर्थ आमी भिवन वचूंक ना. फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात म्हणजे सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो मिनिमम 8 ते 10 हजार नोकऱ्यो ज्यो आसा जानेवारी उपरांत एडवर्टायजूय जातल्यो आनी भरल्योय वयतले. आमी इतल्याचेरूच रावंक ना. आमी म्हटलां की एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो प्रायव्हेट सेक्टरांतलो एम्प्लॉयमेंट आसतलो. जायते प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट आमी हाडीत आसा, पण ताज्याय भायर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो, स्कील ट्रेनिंग आसतले, विविध विशय घेवन लोकां मदीं वचपा खातीर स्कोप आसा. ती पुराय गोंयभर ताज्या बरोबरची हांगा आयिल्ली आयज टीम जांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आसा, अति आनंदीत आसा. ह्या सगळ्या टिमींनी गोंयभरांतले सगळे कार्यक्रम जे आसा हे अत्यंत सकयल्या सगळ्या स्तरा पर्यंत सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावोवचे अशें ताका हांव आव्हान करता. फुडल्या 191 ग्रामपंचायत पर्यंत थोड्याच दिसांनी आमी म्युनिसिपालिटींतल्या 14 म्युनिसिपालिटींनी आमचो स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट सुरू करता, जो पुराय वर्सभर
स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट पुराय वर्सभर चलतलो आणि निश्चितच रित्या पार्टीच्या संगमतान थोड्याच दिसांनी म्हणजे कॉफी विथ सीएम हो एक कार्यक्रम आमी सुरू करपाचे आसा. पुराय तालुकाभर युवकांचे प्रश्न हँडल करपा खातीर हांव स्वता त्या तालुक्यान वयतलो, युवकांचे प्रश्न सोडयतलो आणि निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे युवकांचे सरकार आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे शेतकऱ्यांचे सरकार आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे सामान्यातल्या सामान्य मनशाचे सरकार आसा. हे परत एकदा आमी सिद्ध करतले आणि हांव परत आयच्या दिसा समीराचेच न्ही तर तमाम हांगा जे युवक जमल्या ह्या सगळ्या युवकांचे अभिनंदन करता, कारण ताका सगळ्या जाणांक आस्त आसा, सगळ्या जाणांक होप आसा. भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव युवकाची पार्टी आसा जिका आयज पर्यंत नेतृत्व गोंयांत जर कोणी दिला आसत, म्हणून तर गोंयभरांतलो युवक जो आसा हो भारतीय जनता पार्टी आकृष्ट जाता. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन जातलो इतकेंच सांगता आणि माझी दोन उतरां पुराय करता. देव बरें. हांव आयज परतून एकदा म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आसा. हांव खऱ्यांनीच चड हॅपी आसा आणि म्हाजे हे आसा त्या सारखे बेफावट बरे तरेन आमी सगळे यूथ एकठांय करून सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काम सुरू करतले. जेन्ना लास्ट टायम हांव युवा मोर्चा अध्यक्ष आसलो तेन्ना म्हाका सगळ्या भुरग्यांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो आणि माझी ही वाटचाल आसा. हांव पयलीं स्टार्टींग आमची युनिव्हर्सिटी इलेक्शन असले तेन्ना आमी एक स्टुडंट सेल म्हणून फॉर्म केल्लो. त्या स्टुडंट सेलांसून आमी ही भारतीय जनता पार्टीची वाटचाल चालू केल्ली. तेन्ना हांव फर्स्ट टायम गोवा युनिव्हर्सिटीचो चेअरमॅन म्हणून जाल्लो. फर्स्ट युनिव्हर्सिटी आमी स्टुडंट सेल फॉर्म केल्ले. तेजे उपरांत आमचो गोवा राज्याचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना अध्यक्ष आसलो, भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चा अध्यक्ष आसलो, तेज्या अंडर म्हाका नॉर्थ गोवा युवा मोर्चा अध्यक्ष म्हणून काम करपाची संदी मेळ्ळी. तेजे उपरांत आमचे 12 सरकार आयले तेन्ना हांव युवा मोर्चा म्हणून हांवें काम केलें आणि तेन्ना म्हाका दिसता आमचें सरकार असल्या कारणान आमकां चड काम करपाक मेळ्ळें ना. पूण आतां आमी हे फावट आमकां 1 वर्सान आमकां इलेक्शनाक वयपाचें आसा. आयज म्हाका पार्टीन परतून एक संदी दिल्ली आसा. अवश्य आमी 2022 इलेक्शन आसा हे आमी अवश्य जिखतले आणि हे सगळे आमचे यूथ आसा हेंच्या बळाचेर आमी हे इलेक्शन जिखतले. इतलेंच सांगून हांव 2 मिनटां